As we all know, the arrival of monsoon over Goa is delayed by 2 weeks. In the month of June, the rainfall has been received at Goa is less, which is -14% in the month of June. But in the month of July, it has overtaken, and because of getting of the rainfall 20% above normal in the month of July, the June-July total has been given plus 6% to the annual total. Actually, in the last 7 days, that is in the month of August, from 1st to 7, 64% of the rainfall has contributed if we compare this 7 days rainfall for the normal of August. And yesterday, the rainfall maximum has taken place at Valpoi, which is 103.4 mm, and the lowest as Pedne, which was 18.8 mm. The further forecast for 5 days, Goa is going to get heavy to very heavy rainfall at many places for 3 days, and after third day, the rainfall is going to decrease. सिजनल पावस 95 इंच पार जालो. आज फाल्यां 100 हुप्पाचो. गोंयची अरिश्ट वेवस्थापन यंत्रणा खंय सामकीच फेल. तातूंतल्यान खुबशे रस्ते बुडले, खुबशीं झाडां पडलीं, खुबशे लोकांक त्रास जाले, खुबशे लोक व्हांवून गेल्ले हें दिसता. पूण गोंयचे मुख्यमंत्री हो गोंयचो मुख्यमंत्री असलो वागलो ना, तो सांखळेचो मुख्यमंत्री असो वागलो असो दिसलो. कारण तो एकूच भागाक गेला तेंची विजीट. तेणें विजीट बाकी कडेन पयलीं करपाक, कारण तो गोंयचो मुख्यमंत्री. आनीक तुमच्या सरकारान एक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून कितें तरी आसा, गोवा डिजास्टर मॅनेजमेंट. पूण हें गोवा डिजास्टर मॅनेजमेंट गोंयच्या लोकांक जेन्ना गोंयचे लोक त्रासान आसात तेन्ना खंयच हें दिसलें ना. इज अ कंप्लीट फेलियर. वाळपय CSCचे फॉल्स सिलिंगाचो एक भाग कोसळ्ळो. कॅज्युअलिटीच्या दारा मुखारूच सिलिंग कोसळ्ळें. रातची वेळ आशिल्ल्यान साल्वार. GSIDCक सांगून पसून खंय कोणूच लक्ष दिना. काल राती कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे फॉल सिलिंगाचो एक पीस फुगिल्ल्या कारणान पडलो. पूण कोणाक कांय जावंक ना, कोणाक कांय लागूं ना, इंजुरी म्हणजे तशें कांय ना. आनी तशेंच मागीर 2 लूज जाल्ले म्हणून आमी ते टायल्स काडले. आनी कितें जावचें न्हू, कोणाक त्रास जावचे न्हू म्हणून प्रिकॉशन घेतात आमी. आनी थोडे टायल्स आमी काडटले. हे टायल्स पावस पडल्या कारणान उदकान फुगलेले आनी ते जे आमी ऑलरेडी हांकां GSIDCक आनी इको मेंटेनन्स जे आसा ते दोनी पळयता हांगसरले मेंटेनन्स हॉस्पिटलाचे, तांकां इन्फॉर्म केल्लें. आनी आतां ते केन्ना तेणी करता म्हणून सांगलां, केन्ना करताले तें आमी नकळो. आनी आजच्या इन्सिडंटा बद्दल हांवें ऑलरेडी आमच्या हायर ऑथॉरिटीक कळयलां. रेवड्यात 33 kV लायनीचो लायटीचो खांबो शेतांत बागवलो. तारी उदकाक तेकून आनीक कितेंय अपकिर्त घडत म्हूण लोकांक हुस्को. आमच्या फाटल्यान तुमी पळयलां आसतलें की हाय टेन्शन वायर आहा आनी तो फुडलो खांबो आहा शेतान, तो ऑलमोस्ट उदकाक टच जाल्लो आहा. आनी जर 2 दीस जर कोणूच कांय करूंक ना न्हू जाल्यार उदकाक टच जातली वायरी आनी सगळे प्रॉब्लेम जातलो. आनी हाच्या फुडें मेन रस्तोय आहा आनी जर वायरी जर रस्त्यार तेकले जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो, लोकांक शॉक येवंक शकता. आमी काल पंचाक सांगलें आमच्या, तेणी सांगलें की जे आफयले तेंच्यांनी फोन बी केले, पूण अजून ताका 2 दीस जाले अजून कोणी एक्शन ना घेवंक. लायनीची लायन ती हाय सेंटर महाराष्ट्रांतून येयल्ली आहा. ते खांबो बँड जाला, तो केन्ना जर पडत आहा लोकांक धोको आहा. समज जर उदकान पडलो जाल्यार शॉक येवंक शकता. आमी मातशे देगेक आहा, जाता इतके बेगीन तेचेर एक्शन घेवपाची आनी तो मातसो सारको करपाचो. वाऱ्याच्या नेटार पणजे जुंता हावजाचे पत्रे हुबून गेले. At about 2:35, I was walking. I had parked my car exactly in front of Pia Maria at Hidalgo, and I was walking to LIC building, Sushila building, when I saw a square bar, a square tube, about 1.5 inch by 1.5 inch and 5.9 meters long, coming flying from the 7th floor of the Junta House building, and it has indented the road by about nearly 1.5 inch, and thereafter rebounded over a car and fallen
on the footpath, on the other side of the. Fortunately, there was no injury because it happened just in front of me, and I saw that it did not injure anybody. But as you can see very clearly, it came from the roof of Jinda House, the 7th floor. Jinda House, which is a ground plus 6. It came from the roof, wherein you can see now that only the gutter is existing, and the sheets are missing, and even now the sheets over there are vibrating freely there. Bureau Report Prudent.